एवरीवन, तर कशी आसात तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्या तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. तर आयज हांव तुमकां एक अशी रेसिपी दाखयता जी तुमी उपासाक खावं शकता, इवन नॉर्मल डेजानूय खावं शकता. ती आसा साबुदाणा टिक्की. इवनिंग टायम तुमी ही विथ टी खावं शकता. हांवें ही उपासाची रेसिपी करूंक ना. म्हणजे हांवें तितून कांदो आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट घातला. सो हे दोन इंग्रेडियंट्स तुमी स्कीप करीत जाल्यार तुमी ही उपासा दिसा करूं शकता. आनी ही बेस्ट सर्व विथ इमली चटणी. तुमी विथ इमली चटणी खावं शकता, टोमॅटो सॉस, मियोनीज कित्याय वांगडा खावं शकता. वयल्यान तुमी असो शेव बीन स्प्रिंकल करून खावं शकता. चला तर सुरवात करूया. सर 1 वाटी साबुदाणा घेतला. हे बारीक साबुदाणा आसा, मोठेय घेऊ शकता, पण माझ्याकडे अवेलेबल बारीक असले सो हांवें बारीक घेतला. 1 वाटी साबुदाणा 1.5 वाटी सेम 1.5 वाटी 4 वरां धुवन बरें अशें फुगत दवरपाक जाय. सो आतां साबुदाणा हांवें वॉश करून घेतला आनी तातूंत 1.5 वाटी उदक घालून अशें 4 वरां हे उदकान घालून दवरपाक जाय. पीनट्स घेतला. नट्स एका कढाईन घालून बरी रोस्ट करून घेवपाक जाय. रोस्टेड पीनट्स सोलून घेवपाक जाय. हाफ तशेंच दवरपाक जाय आनी हाफ रोस्टेड पीनट्सांचो पावडर करून घेवपाक जाय. सो इंग्रेडियंट्साचें लिस्ट मातशें व्हडलें आसा. सो रोस्टेड केल्लेली पीनट्स हाफ हांवें अशी सोलून घेतल्या. थोडीच घेवंक जाय, चडूय घेवपाची ना, कित्याक तितून मागीर ती टिक्की जी आसा पळय ती सुटू शकता. आनी हाफाचो हांवें पावडर करून घेतला. ओके. सो हांवें हांगासर 4 बटाट घेतल्या, उकडून घेतल्या ते. आनी बटाट उकडटना तुमी अशें हाफ करून घेया. बरें धुया ते आनी अशें हाफ करून घेया. तेतून बेगीन उकडटा बटाट. सो बटाट घेतल्या. एक बारीक चिरिल्लो कांदो घेतला. एक हिरवी मिरसांग घेतल्या, ती बीन अशी फायन बारीक केल्ली आसा. 4 वरां फुगत दवरलेले साबुदाणो घेतला. साबुदाणो अशें प्रेस करून तुमी पळोवं शकता ते फुगल्या. ओके. पीनट्स घेतल्या. रेड चिली पावडर, हल्दी पावडर, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जीरा, ऑयल फॉर फ्राईंग आनी पीनट्साचो पावडर घेतला. सो ऑनियन आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट ही ऑप्शनल आसा. समज तुमी उपासा खातीर करता जाल्यार हे 2 इंग्रेडियंट्स स्कीप करून बाकीचे सगळे इंग्रेडियंट्स यूज करूं शकता. सो आतां एक कढाई घेवपाक जाय. तातून पीनट्साचो पावडर, रोस्टेड पीनट्स, ऑनियन, ग्रीन चिली, जिरे, कोरिएंडर आनी बटाट अशें सोलून घालपाक जाय. बटाट सोलता हांव तुमकां एक टीप सांगता. बटाट आमी कित्याक हाफ करून घालूंक जाय, अदरवायज फूल आख्खे समज बटाट घातले जाल्यार ते उकडपाक 4 शिटयो घेवच्यो पडटा. आनी हाफ करीत जाल्यार 2 शिटयो घालच्यो पडटा. आनी आमी घरकान आमचो मान म्हणटा. खुबशे जे म्हाजे व्ह्युअर्स आसा ते आयकून हे आसतले, कित्याक तेचे रिलेटेड एक जोक आसा. सो आमी घरकान आमचो मान म्हणटकीर आमी सेवींग जितली आसा पळय तितलें करूंक जाय. कित्याक समज बटाटांक चड म्हणजे 4 शिट्यो लायली म्हणटकूच गॅस वेस्ट, आनी आमी जाता तितली बचत करपाचे प्रयत्न करूंक जाय. सो अशा प्रकारे सगळे बटाट सोलून घालूंक जाय. अशें उदक काडून घालून घेवपाक जाय. अशें करून सगळे साबुदाणा घालून घेवपाक जाय. तातूंत जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी सॉल्ट, सोमतो हल्दी आनी रेड चिली पावडर हांवें चड घेवंक ना, कित्याक ऑलरेडी ग्रीन चिली घातलेली आसा. सो रेड चिली नाय घातल्या जाता, ती ऑप्शनल आसा. आनी समज तुमी उपासा खातीर करता जाल्यार तुमी ते पिंक सॉल्ट, जेका सेंगा नमक अशें म्हणटा, ते घालूं शकता.
अशें करून हे सगळें मिक्स करून बरें अशें मळून घेवपाक जाय. जे बरें मिक्स करून जाल्लें आसा तेचो असो बॉल घेवपाक जाय. समज तुमी डीप फ्राय करता जाल्यार असो बॉल करून घेवं शकता, पण हांव शॅलो फ्राय करतलें. सो हेका मातशें अशें प्रेस करून घेवपाक जाय. तुमचे कडेन समज कटलेट मेकर आसा ते मोल्ड येता पळय ते आसा जाल्यार तुमी ते यूज करूं शकता, पण म्हाजे कडेन रावंड जाता सो हांव हातानूच करता. एका गॅसार तवो गरम जावपाक दिवपाक जाय. तवो बरो गरम जाले म्हणटकीर एक एक करून ताचेर टिक्की घालून घेवपाक जाय. म्हणजे सगळी टिक्की घालून जाल्ली आसा. हांवें ऑलरेडी तेल घातला सो थोडे थोडे करून तातूंत तेल घालून घेवपाक जाय. चड तेल घालनाका कित्याक ते शॅलो फ्राय आसा सो शॅलो फ्रायान चड तेल घालिना. टिक्की बरें एका वाटेन भाजले म्हणटकीर ते टर्न करून घेवपाक जाय आनी दुसरे वाटेन भाजून घेवपाक जाय. टिक्की अशें दोनाय वाटेन भाजले म्हणटकीर एका प्लेटीन काडून सर्व करपाक जाय. टिक्की अशी दोनाय वाटेन भाजले म्हणटकीर तुम्ही पळोवपाक शकता भायल्यातल्यान क्रिस्पी जाता ती आनी भितरल्यान अशी सॉफ्ट अशी. सो ती एका प्लेटीन काडून सर्व करपाक जाय. आय होप तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली आसतली आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक यू फॉर वॉचिंग. बाय.